दोऱ्याकल्यान भलायकेची जतनाय घेवची, ड्रायव्हर आनी पायलटांनी वेळचे वेळार तपासणी करून आपले दोळे तेच बरोबर जनतेची जीण सुरक्षीत दवरची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। रस्त सुरक्षा सप्तका निमतान शुक्रारा सांखळे आयोजित केल्ल्या दोळे तपासणी शिबिराचे उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। येरादारी खाते, रेड क्रॉस सोसायटी आनी मुक्ता फाउंडेशनाच्या जोड पालवान दिवचल रोटरी क्लबान ड्रायव्हर आनी पायलटां खातीर हे शिबीर आयोजित केल्ले। ह्या वेळार रोटरीचे अध्यक्ष दुर्गेश कारापुरकार, विराज शिरोडकार आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। क्लब ऑफ बिजोले आणि मुक्ता ऑप्टिशियन हांच्या ह्या संयुक्त विद्यमानान जावपी कॅम्पाक रोटरी क्लब ऑफ बिजोलीचे दुर्गेश कारापुरकार, मुक्ता ऑप्टिशियनचे किशोर आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे मानेस राजेश शिरोडकर, आमचे असिस्टंट डायरेक्टर, समोर आशिल्ले रोटरी क्लबचे सगळे मेंबर्स, सगळ्यात पयली हांव रोटरी क्लब ऑफ बिजोलीचे खूप खूप अभिनंदन करता। रोड सेफ्टी विकाच्या निमित्तान तांच्यांनी हो कॅम्प आमच्या सांखळेंतल्या बस स्टँडाचेर घडोवन हाडलो आणि सगळ्यांनी आपले विचार मांडटा आसतना रोड सेफ्टी आनी दोळे कितले गरजेचे आसा हाजो डायरेक्ट रिलेशन्स कशे हे तेंच्यांनी सांगले आनी तेंच्यांनी हाजो इम्पॉर्टन्स इतक्याच खातीर आमचे रिक्षाकार भाव, पायलट, ड्रायव्हर्स, क्लिनर्स हांचे जर दोळे सारके नासत तांचो जीव न्ही उरलेल्या लोकांचो जीव आमी धोक्यात घालता। म्हणून तांच्यांनी पयलीं आपले दोळे सारके दवरपाचो प्रयत्न, इंडिविज्युअली म्हाजे दोळे सारके नासत जाल्यार म्हाजो एकट्याचो जीव धोक्यात आसा, पण तेंचो जर दोळे सारके नासत जाल्यार खूब चड लोकांचो जीव धोक्यात आसा। तो इम्पॉर्टन्स समजून रोड सेफ्टी आनी एक्सिडंट म्हणटा ह्या विशयाचेर आमकां दोळे तपासप आनी आपले दोळे रेग्युलर तपासून घेवप हें चड गरजेचें आसा।